गोंय विधानसभेची वेंचणूक फेब्रुवारी 2027 जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। वेंचणुकेचे अधिकृत वेळापत्रक वेंचणूक आयोगा कडल्यान जाहीर जातले। तशेंच विधानसभेचो कार्यकाळ मार्च 2027 सोंपता अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। सरकारान कम्युनिटीचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते जाग्यार घालपाचें थरयलां। सेंट्रल, नॉर्थ आनी साउथ अशे 3 झोन कम्युनिटीचे आसात। ते एडमिनिस्ट्रेशन पळयतात, सगळ्या कम्युनिटी जे आहा तेंचे एडमिनिस्ट्रेशन ते पळयतात। तातूंत आतां 150 जागे सरकार भरतले। LDC पासून ऑफिस सुप्रिटेंडंट मेळेन जे जागे खाली आशिल्ले ते इलेक्शना पयलीं सरकार भरतले। आनी सगळ्यात बरी गजाल म्हटल्यार कितें, हे जागे डायरेक्ट भरले वयतले। स्टाफ सिलेक्शना कडल्यान हे जागे भरचे ना जाल्यार ते जागे जे आहा ते डायरेक्ट भरतले। 150 जाणांक जॉब ह्या रुपान मेळटले। मंत्रिमंडळाची बसका जाली। हे बसकेत महत्वाचे निर्णय घेतल्यात। अस्तित्वात नाशिल्ल्या 9525 गिरायकांची 12 कोटींची वीज बिलांची थकबाकी माफ केल्या। कम्युनिटी खातीर 100 पदांची निर्मिती केल्या। जिल्लोधिकारी कार्यालयातल्या क आणि ड श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यां खातीर समान केडर केला। दात महाविद्यालयात कंत्राटी पद्धतीचेर सहाय्यक प्राध्यापकांची 11 पदां भरतले। दवलेची उदका संसाधन खात्याची 2729 चौखण मीटर जमीन ज्योती विद्यालयाक दितले। EWS कर्मचारी भरतीचो विषय समाज कल्याण खात्या बदला आता कार्मिक खात्याकडेन दिला। GST कायदो दुरुस्ती विधेयकाक मान्यताय दिल्या अशे साबार निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतल्या। गोंयांत ST राजकीय आरक्षणाची मागणी करपा खातीर हजारांनी आदिवासी भाव म्हाड्डोळच्या उटा महामेळाव्याक एकठांय जाले। सरकारान बेगोबेग आरक्षणाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केली। आमदार गोविंद गावडेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक आपल्या थिंक टँकाचेर कुड्डेपणान आदारून रावचे न्हय अशेंय थेट आव्हान दिले। मजगतीं फुडल्या 2 म्हयन्यांत आरक्षणाची अंमलबजावणी करची आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत STचेर 4 आमदारांची वेंचणूक जावपाची वाट मेकळी करची अशी मागणी करत ST समाजाचे 12 मागण्यो पुराय जाय मेरेन संघर्श चालूच उरतलो अशी थेट शिटकावणी उठान दिल्या। येवपी वेंचणुकेंतल्या युती संबंधी काँग्रेस पक्षान आपल्या कडेन कसलोच संपर्क करूना। गिरीश चोडणकारा कडेन आपलो नंबर आसा, ताका आपल्या कडेन उलोवपाचें आसल्यार आपल्याक WhatsApp वा फोन करूं शकता। मात ताचे कडेन आपलो नंबर आसूनय युती विशीं काँग्रेसी कडल्यान आपल्याक कसलीच मेसेज वा कॉल येवंक ना अशें आमदार विजय सरदेसाय सांगता। भाजपाक हारोवपाक युती करपा विशीं सगळेच पक्ष एकमतान उलयतात, पूण प्रत्यक्षात तशें घडटना दिसना अशें विजयाचें म्हणणें। वेळसांव डबल ट्रॅकिंग करपाच्या प्रकल्पा संबंधी सोमारा जाल्ल्या निशेधा उपरांत कांय थळावे चाळवल्यात। कुट्टाळेचो आमदार आतोन वाजान निशेध करपाच्या पद्दतीचेर खर टिका केल्या। मजगती समाज वावुरपी रॉक्सिनो डिसोजान ह्या विशयाचेर उक्ती चर्चा करपाचें आव्हान दिलां। हे फाटभुंयेर विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकराच्या फुडारपणा खाला वेळसावचे कांय थळावे शिष्टमंडळ दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्याक मेळ्ळे। RVNLचें काम बेकायदेशीर आसा अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आनी फातर्डेचे आमदार विजय सरदेसायचें म्हणणें आसा।